Hallelujah. Ha 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 sha ha ho 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 ho. Ha la ha 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 ha. Oh ho 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 ho. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Ha ha ho 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 ho. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Argan tuka Jesus. Thank you, Argan tuka Papa. Jesus. Argan tuka पवित्रत्म्या. Thank you for both of me. Thank you, Lord. आम्ही आमच्या दोळ्या धांपून आयच्या दिसाक आमकां देवान दिल्ल्या हर एका संगती खातीर आमी आशिर्वादा खातीर अर्गां दिवया आनी आमचें सेशन आमी मागण्याद्वारे सुरू करया. मोगाळा बापा, अर्गां तुका दिता बापा. आयच्या दिसा पासत बापा, बापा तुवें आयच्या दिसा आमकां सर्वांक बापा तुवें तुज्या मोगांत तुवें तुज्या दिल्ल्या त्या सारक्याच्या जानवाया वरवीं आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान शिकयल्ल्या त्या शिकवणे वरवीं आनी आतां आमकां पवित्रत्मो आमकां चलोवन व्हरता त्या उजवाडा वरवीं आमी जिवन आसा बापा. तुज्या आशिर्वादांनी आमी हर एक दीस आमी जिवन आसा बापा. सकाळीं जावन आतां म्हणसर आमी आमचे आयचो दीस बऱ्यान आनी तुज्या हजारपणांत आमी करशिल्लो बापा. आतां प्रत्येक आमी ह्या सेशनाद्वारे तुज्या पवित्रत्म आमकां कितें सांगूंक आश येता ताचे वरवीं आमी प्रत्येक तुज्या सांगातपणांत आनी तुजो मोग अनुभव करूंक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दिल्ली सडवण ती अनुभव करूंक आमकां तुवें फावो केलाय बापा आनी आपोवणें दिलाय बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हांवें कितें उलयचें तें तूं तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे उलय आनी तुका कितें सांगूंक आसा तें तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तूं आमकां कळीत कर नसाय म्हणून तुका अर्गां दिता बापा. बापा आमी तुका कितलें अर्गां दिल्यार पावना, कित्याक आमकां तूं आमच्या हर एका घडयेंत तूं आमकां तुजें सांगातपण अनुभव करूं नसाय आनी तुजो व्हरतो तो मोग आमी तुज्या सांगातपणांत आमी करशिताना तुज्या उतराद्वारे आमी करशिताना आमकां चड आनी चड आमकां तुजें सांगातपण अनुभव करन आमकां तुजी महिमा पळोवंक आमकां फावो जाल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता बापा. बापा आतां हांगा जमल्ल्या हर एकल्यांक आनी युट्यूबार पळोवच्या हर एकल्यांक कितेंच अडकळ नासतना कितें त्या अडकळ आसा त्या हर एका अडकळीक हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवे फरमायतां. ह्या अडकळीक हर एकल्या हांव अडकळीत ह्या कितें अडकळ आसा त्या हर एका अडकळीक हांव फरमायतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवे भायर वसा. तुमकां कितेंच हांगा अधिकार ना, कित्याक हांगा अधिकार आसा बापाच्या
उतरांक बाप आमकां आमचे लागीं ताच्या मोगाच्या भुरग्यां लागीं उलोवंक तो आशेता त्या पवित्रत्म्याद्वारे. त्या खातीर अर्गां बापा तुका. बापा, हे मागणें करता तुझ्या पुता जिसूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू जीसस, Praise थँक यू जीसस. God. लूक 26 कडे आम्ही. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. 6:26. What is it, brother? वसा सिस्टर, प्रेज गॉड. हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस गेले. तांच्या पुर्वजांनी फुटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच पुगारिल्ले. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हांगा आमकां लोकाच्या वांजेलांत आमकां भागी आनी निर्भागी म्हणल्या हातूं आमकां हें वाचूंक मेळटा. हांगा मनशा पुताचे शीस जाल्ल्या पासत मनीस तुमकां द्वेषीत जाल्यार तुमचेर बहिष्कार घालन वा तुमकां केंडून तुमचे नांव सूख खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करतील जाल्यार तुमी कितले भागी म्हूण आसा. सो हांगा कितें म्हळ्यार हांगा जिजून त्या दळा शुभ अर्थ प्रगट करताना त्या वेळार लोक हर एकलो लोक तो नियमशास्त्राकाल आसलो. पूण नियमशास्त्राकाल जियेतना आपल्या मिनतेन वा आपूण कितें करूंक जाय त्या नियमशास्त्राक हांवें त्या प्रमाणे चल्ल्यार मात्र म्हाका देव मानता म्हणलें चिंताप आसलें त्या वेळार. सो त्या वेळार जिजूची शुभ अर्थ बापाचे ती बरी खबर ती प्रगट करूंक तितलें इजी नातलें. कित्याक म्हळ्यार हर एक मनीस नियमशास्त्रा वयर चलतालो. आतां आमकांच पळया, आमी पयलें ल्हानतावन आमकां आमच्या पुर्वजांतावन आमकां ती संवय जाल्या. आमी पयलें कितें करनासल्या त्याच प्रमाणे आमी आतांय करूंक वेता. पूण आमकां देवाची शुभ अर्थ आमकां ती कळीत जाल्ल्यान आनी आमकां ती आमी मानून घेवन ती आमच्या जिवितांत आमी घालन आमी मुखार वेताना आमकां सबार तरांचे आमकां विरोधपण आमकां येता. कित्याक म्हळ्यार आतां हे संवसार त्याच नियमा प्रमाणे चलोन आसा. त्या खातीर थंय जिजून शुभ अर्थ प्रगट करतना बरी खबर प्रगट करतना ताका हेच समस्या आसले. थंय ताका हर एक सवालां घालतले आनी हर एक त्या नियमशास्त्रा प्रमाणेच सवालां येताली. पूण देवाची ही मांडावळ आतां जेजू क्रिस्त कितें आयला आनी जेजू क्रिस्तान कितें करूंक आसा आनी त्या खातीर जेजूचे पयले आपोवण्यांत आसले पातकी जिणी बदला. पातकी जिणी बदला म्हणून आसले. पातकी जिणी म्हळ्यार आमी ती पयले नियमशास्त्रा वयर चलचें आनी एका रितीन सांगचें तर आमी बरी खबर आपणावंक ते गुड न्यूज आपणावंक आमी इन्कार करचें. त्या खातीर एकाडे फडकिरो कोण म्हणून थंय एक देवाचें उतर सांगता आमकां. तो म्हणटा सोम्याक सतमानिनांतलो तो फडकिरो म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता तें. त्या खातीर आमी देवाची शुभ अर्थ आमी कान घेवच्या बदलाक आमी प्रत्येक ते हे काल सांगतात हे अशें जाता गी
आनी काले येदोळ मुसर आमी जियेल्ली जिणी नांगी आमचे मलगडे जिवनांत गी ही सवालां येतात. तशेंच जेजू की त्यक्त समस्या थंय आसले त्या खातीर जेजून थंय सभार संगती सांगतना तशेंच ताचे डेमॉन्स्ट्रेशनय आसलें. आतां एग्जाम्पल केदळा जेजू उदकाचेर सरलो, जायराच्या दुवेक बरें केलें, शतापतीच्या साकराक बरें केलें, हें पुरा. आनी आमची रक्तस्रावाची स्त्री कशें बरें जालें, हें पुरो जेजूचे हे सिस्टमाक लोकांक येवंक बारी कश्ट जाताले. कित्याक थंय ते स्कॉलर्स आसले, शास्त्री, फारिजेव, ते पुरा नियमशास्त्र बरे जण आसले आनी तांकां ही शिकोवन तांकां ती दुसरीच ही देवाची शिकोवन न्हय, ही कलिगी दुसरीच शिकोवन तशें म्हणले परी तांकां बगताले. पूण जेजून कितें प्रवाद्यांनी सांगलां आनी प्रवाद्याच्या हातूंत कितें तांणी उल्लेख केल्लो ती शिकोवणी इन्क्लूड करूनच थंय जेजू शिकोवन आसलो. कित्याक ते दाडा जेजूक पवित्र स्नान कान घेवन तो पवित्रत्म्यान भरोवन तो ताचें मिशन स्टार्ट करच्या पयलें ताका थंय टेस्टां आहलीं वैगी. सैतान येवन फातर उंडे कर म्हणटा आनी वयरतावन उडी मार म्हणटा आनी वयर दाखोवन सकडी हें तुका दिता म्हाका नमस्कार केल्यार हें पुरा ताका टेस्टां आयलीं. पूण ताणें पयलें कितें द्वितीय नियमांत आनी कितें पयलें प्रवाद्यांनी सांग थंय तावन ताणें कोट करून ताणें देवाचें उतर अशें सांगता म्हणून ताचे वयर ताणें जैत व्हेलें सैतानाचेर. तशेंच आमी देवाच्या उतरां वयर मात्र आमी संवसारांत जैत व्हरूंक शकता. आमकां जाता आमी केदाळा आमी लोकांक सांगता ही बरी खबर, ही आतां जेजून कितें केलां, जेजून आमकां कितें करून दवरलां, आमी आतां कशें आमच्या बोवाळतान जियेचें हें ताका कितेंच हें नव्या म्हळ्यार लोकांक गोत्तू नातल्यांक आमी सांगतना तांकां तांचे चिंता बदलूंक कश्ट जातात. सो ते मनीस सोडिनात तातूंत आतांय थोडे रेसिस्टन्स म्हणून आसा, रेसिस्ट करतात थोडे म्हळ्यार थोडे कोण ताचे मेन शिकोवणदार आनी आसात ते रेसिस्ट करतात आनी ते आमचे न्हय, ते आमचे तावन दुसऱ्याक गेल्यात आनी अलें पुरा अशें पुरा आयकोंक मेळटा. त्या खातीर हांगा म्हणटा हाय तुमकां लोकां तावन शिफारस घेतल्यांक म्हळ्यार कित्याक ते देवाचे मनीस म्हणून तांकां पयलें तावन लोक सांगोना आसलो त्या शास्त्री फारिजेवांक. कित्याक ते नियमशास्त्र पाळटाले आनी नियमशास्त्र ते खट्टाखट्ट ते पाळन ते लोकां मुखार सांगताले अशें अशें करीचे म्हणून. सो त्या खातीर हांगा हाय तुमकां लोकां तावन शिफारस घेतल्यांक तांच्या पुर्वजांनी फडकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारले म्हणटात. कित्याक लोक तांकां फुगारता वैगी. आतां हांगाय तशेंच जाता. हांगा कितें पयलें तावन करनासा त्या प्रमाणे चलतल्यांक आतां तुमकां पळयल्यार सोसायटींत मान ते हें पुरा मेळटा. सो त्या खातीर आतां ही जेजून दिल्ली शिकोवन आमी दिताना तांकां रिसीव करूंक जायना आनी ताच्या बदलाक ते आमच्या विशयांत कितेंय म्हळ्यार हे ताका गेल्यात, हे हाका गेल्यात, हे कळालें बायबला विशयांत सांगतात, केदाळा पळयलेली देवाचें उतर्स म्हणटात हे आनी देवाच्या उतरां म्हणटाना उलयतात. थोडे मनीस मीस ना एवॉयड करतात. थंय मीस ना तशें म्हणटात. थंय मीस ना, थंय मीस ना आनी
आणि थोडे सांगचे जाल्यार सांगूंक आसा पूण नाका सांगचे. ओके, वय प्रेज गॉड. वय तें तशें ना, हांगा अशें ना, ते जाल्यार पुरो आसा. ते आमी आमकां गुप्त आसा, आमी मानून घेतलां कितें आनी आमी अनुभव केला. पूण तांणी भितर येवनात आनी तांणी रिसीवच करुना ती बरी खबर. त्या खातीर तांकां ते खाण घेवंक कश्ट जातात. आनी खाण गेल्यार एक दोन फावटी ते आयकोन तांणी खाण गेल्यार परते तांकां लोक अळे थंय परते तूं थंय गेलाय, हा पळय आमी इतल्या वर्सां जावन नातल्ले हांगी, तूं खाल्याक थंय गेलाय, थंय जावन तुका भायर हाडूंक पळयत. अशें हे संवसारांत आसचेंच. त्या खातीर हांगा कितें देवाची वळख मेळटा, देवाचे उतरांची जाणवाय मेळटा आनी देव कितें आशेता हे लोकांक पडोवन वचोना. लोकांक हांवें केलें त्या खातीर हांव देवाक मानवालो आनी देव म्हाका मानता आतां. आनी म्हाका बरेपण मेळ्ळां त्या म्हळ्यार देवाची खाकळूत हर एकल्याक वळटा ना म्हणून ना. पूण ती खाकळूत वळाचे जाल्यार कित्याक आमी हर एकलो मनीस मनशा कूड रचलेंत देवाक खंयचोय एक आत्मो पाड जावंक वचोंक नजो म्हणून तो पेसाडटा. पूण आमकां ते देवाच्या उतराची समजोनी जोडूंक आमकां नाका आनी ती सिस्टम फॉलो करूंक नाका. जेजून केल्ल्या कार्या वयर आमकां ती सिस्टम फॉलो करूंक नाका. पूण आमची आदली सिस्टम कंटिन्यू करूंक आमी तांतू बारी उरबेवंत. सो त्या खातीर आमी हांगा जेजून दिल्ली ती गुड न्यूज, जेजून दिल्ली ती शुभ वार्ता, ती नासतना लोक कश्टार आसा. आतां तांकां कितलेंय तूं ती शुभ वार्ता विशयंत सांग, तांच्या मतीक जायना, समजना ते. सो त्या खातीर हांगा अशें म्हणटा, तांच्या पुर्वजांनी फडकिऱ्या प्रवाद्यान तशेंच पुगारलें, कित्याक तांणी सांगल्या प्रमाणेच आयकोन मुखार गेले आनी तांचे थंय तांणी देवाची ती महिमा तांणी पळोवंक जावना. त्या खातीर लोक मुस्त समस्येनी आसा. त्या वेळार थोडे खाण घेतात, त्या वेळार तांचे जिवीत स्लोली बदलून, तांची चिंता बदलून, जिवीत बदलून ही देवाची महिमा तांचे थंय आनी तांच्या कुटुंबां थंय आनी ती एका रितीच्या आनंदांत जियोंक शकतात. आमी आतां फिलिप्पी 2:3 काडया. स्वार्थाक पडोवन वा फकळ दौलते खातीर कसल्यांचो तुमी करी नाकात. बगार खालत्या मनाचे जावन हेरांक तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. प्रेज गॉड. आता स्वार्थाक पडोवन आनी फकळ दौलत म्हणटात. आता स्वार्थ म्हळ्यार कशें? स्वार्थ म्हळ्यार हांवें केल्लेंत समा आसा, हांव येदोळ कितें करनाहलो तें समा आसा आनी म्हाका तें करेक्शन नाका. आनी ती जावन आसा फकळ दौलत. आनी त्या फकळ दौलते वयर म्हजें जिवीत चलोवन आसा. कित्याक नियमशास्त्र पाळन एक मनीस नितीवंतपण जोडूंक जायना आनी देवाचो भुरगो जावन जियोंक जायना. कित्याक म्हळ्यार नियमशास्त्रांत तितले आसात, 613 लॉस आसात आनी त्या प्रमाणे जियेचे जाल्यार जेजून सुमार ताका धाकलेय दिल्यात. तशें त्या प्रमाणे जियेचे जाल्यार संवसारांत तितले आमकां ते पाळन आमी देवाक मानवंक जायना. त्या खातीर देवान आमकां ताच्या पुता मारिफात हर एक आमकां इजी करून दिलां. ताणें हांवें करूंक जायनातलें ताणें पाळलां. नियमशास्त्र ताणें पाळलां, ताणें संपूर्ण केलां. कोणूच मनीस नियमशास्त्र संपूर्ण करूंक जावना, पूण ताणें संपूर्ण. आतां हांव ताका पळयतां,
ताच्या संपूर्ण एक पळयता, त्या वरवीं हांव ते आपणायता. हे म्हजें जायचें. पूण म्हाका ती संवय जाल्या पयल्यातावन हांवें हें केल्यार हांव देवाक मानवतां. हांव त्या जाग्यार गेल्यार हांव थंय मानवतां. हांवें हे अर्ली सिस्टम केल्यार पयलींचे हांव कितें करनासा त्या प्रमाणे हांव देवाक मानवतां. अशें आमचें चिंतप जावन आसा. केदाळ हांव त्या चिंतपांतावन भायर येना आनी आमकां केदाळ आतां सा पावलान आमकां सबार पत्रां बरयल्यांत, ताच्या उगडापण, ताचे सबार पत्रां आमकां तो स्पश्ट रितीन जिजून कितें केलां आनी जिजून आमकां देवा संगी कशें ताच्या एकवटांत तो आमकां आपणवता, हें ताणें आमकां समा सांगलां. ताणें समा तें पिंतरायलां. सो त्या खातीर आमी केदाळ आमी पत्र आनी चड सांपावलाच्या पत्रांनी आमी केदाळ वेताव, केदाळ आमकां चड आनी चड ताची जाणवाय आमकां मेळटा. हांगा मेळ्ळें बगार कलत्या मनाची जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. आतां कलतें मन आमचें कलतें मनाचें जायचें जाल्यार हांव जिजूक फोकस केल्या शिवाय म्हजे थंय कलतेपण येना. कित्याक हांव नियमशास्त्र म्हज्या एबिलिटी वयर हांव पाळटां. हांवें केल्ले वरवीं तें हांव जोडलां, ह्या प्रमाणे वेता. पूण हांगा हांवें कितेंच करूना, हांव म्हजें कितेंय उणेपण आसा, म्हाका देव तें उणेपण म्हजें कन्सिडर करिना. केदाळ हांव म्हजो सोमी सोडवणदार म्हणून हांव मानून घेतां. केदाळ तें म्हजें उणेपण देव म्हाका तें कन्सिडर करिना. कशें थंय आमचो प्रोडिकल सन आसुल्लो, वेचीत पूत आसुल्लो. वेचीत पूत कसो आयलो फाटी, त्याच प्रमाणे आमी हर एकले मेळेपणांत आसल्याव, पूण आमी केदाळ ते फाटी येता. थंय आमचें मन बदलावन जावन आमी केदाळ फाटी येता. देव आमकां विचारना तूं कितलो मेळो आसुल्लो, तुवें पयलें तें केलां गी, म्हजे फाटी येवच्या पयलें हें केलां गी, तें विचारना देव. देव इमिडिएट पटलून धरता. हे देवाचो आमचो गूण. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. त्या खातीर आमकां कलतेपण जायचें. मगर कलत्या मनाचें जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. तरी आमी दुसऱ्यांचे उणेपण आमी धरच्या बदलाक आमी दुसरी म्हजे वरवीं बरी म्हणून हांव केदाळा चिंतां. केदाळा म्हजे थंय हांव तें देवाचे कलतेपण कितें बगार कलत्या मनाची जावंक म्हाका जाता. नाजाल्यार हांव केदाळाय चिंतां, नियमशास्त्रान हांव खालें कॉम्पिटिशनाक वेतां. तो इतले पटी सांगता, हांव इतले पटी करतां. हांव ताचे वरवीं एक चड करतां. अल्या टायपाक वेता. पूण हांगा कुरपेच्या खालांत जिजून हर एक कर्ण दवरल्या उपरांत आमकां थंय कॉम्पिटिशन ना. आमी हर एक प्रोटेक्शनांत आशिल्ले मनीस. कोण जिजून केल्लें कार्य सत मानून तो भितर येता. तो मात्र हे अनुभव करूंक शकता. केदाळ हांव दुसऱ्यांक चड बरी म्हणून लेखूंक जाता. त्या खातीर आमी चिंताव आमच्या आदल्या हातूंत आमी मुखार गेल्यार आमी मानता जायना. कित्याक म्हळ्यार त्या खातीर आमकां देवान जिजू क्रिस्ता मारिफात हे आमकां मस्त एक सरळ हातूं रितीन आमकां जिणी बदलावनाक आपणे दिलां. सो हांगा जिणी बदलावन नासतना आमी केदाळय आमी कितेंच करूंक शकना. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. जॉन 15:18 काडया. संसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुमच्या की पयले म्हजो ताणें द्वेष केला म्हूण उगडास दवरा. प्रेज गॉड. अळे हांगा समा सांगता देवाचे उतर.
संसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुमच्या की पहिले म्हजो ताणे द्वेष केला म्हणून उगडास दवरा. आमकां जावंक पुरो, आमकां आतां कश्ट जातात. आमी दुसऱ्यांक शुभ अर्थ वांटतना वा आमी कोणायकी तांच्या घरा वचून आमी सांगतना तांकां ते कान घेवंक कश्ट जातात. आमकां नाना तरांचे तांकां सवाली येता. तुम्ही का आले, तुम्ही कशे, तुम्ही शिकल्यात की, तुम्ही आनी आले, तुम्ही काल शिकल्यात, हे पुरा सवालां येतात आणि ते खाण घेवन की एग्री नात. कित्याक म्हळ्यार अले सवालां विचारल्या मनशाच्या मतींत तेंत आसता, हे खालें पोर अशें आसले मनीस आतां कशें अशें जाले, वो तसो न्ही, वो थंय आसलो न्ही, वो ताचो पूत न्ही, वो त्या एरियाचो न्ही. जेजूकी ಎಂತ सवाल तो सुताराचो पूत न्ही, ताचो भाव तो न्ही, वो न्ही, अशें पुरा. हे आश्चर्य. त्या खातीर हांगा संसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुमच्या की पहिले म्हजो ताणे द्वेष केला म्हूण उगडास दवरा. आमी उगडास दवरीचे हे कितेंय उलयला ते म्हाका न्ही. हांवें देवाचें जेजूचें काम करचें. जेजून कितें सांगलां तें हांवें करचें. पूण हांव म्हज्या सेल्फांत वेतां. हांव एक देवाचें उतार दिवचो मनीस आनी म्हजें एक प्रायड आनी म्हजें एक नांव कान घेवन वेतां जाल्यार थंय हांव आत्मान भोगतांत. त्या खातीर हांगा म्हणटा संसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुमच्या की पयलें म्हजो ताणें द्वेष केला म्हणून उगडास दवर. केदाळ उगडास दवरूंक जाता? हांव केदाळा ताच्या नांवान येता. पवित्र आत्मा म्हजे समय आसा आनी जेजूची शुभ अर्था हांव ती व्हरन आसा आनी जेजूची वळख हांव दिवन आसा. देवाची खुशी हांव करन आसा. हांव केदाळा हे म्हजें चिंता कान घेवन वेतां. केदाळा माग नाजाल्यार म्हाका ते एक उतार खालें सांगल्यार ते म्हाकाच हांव कान घेवन हांव म्हजें कितें हांव उणेपण भोगल्ले बरी हांव फाटीं येतां. त्या खातीर तुमी पळया सबार जण थोडे स्ट्रीटांत वचून खंय वचून ते उतर प्रगट करतात. कालच हांवें एक व्हिडिओ पळयलो. एक मनीस आनी एक दादलो मनीस आनी बायल मनीस स्ट्रीटांनी वचून अशेंत देवाचें उतर कंटिन्यू ट्रेनींनी आनी खंय वचून देवाचें उतर सांगून आसा तो आनी एक बायल मनीस ट्रान्सलेट करनच आसा. आनी तो कांय ताका लज ना. मनशांनी ताका कालें केल्यारय लज ना. तो कालें ताका क्वेश्चन केल्यारय लज ना ताका. कित्याक तो कालें चिंता हे उतार धरलां ताणें. संसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुमच्या की पयले म्हजो ताणें द्वेष केला म्हूण उगडास दवरा. आमकां आनी एक आसा. आमी सबार कडेन देवाचें उतार दिवन येता. बरेपणय जाता तांकां. सक्कडी पुरा जाता. थोड्या तेंपानी आमी पळयल्यार ती मनशां प्रत्येक आदल्या हातूंत आसात. म्हळ्यार पयलें कशें आसलें त्याच प्रमाणे आसात. बदलावण आयिल्ली पूण बदलावण तांणी खाण घेवना. देव तांचे सगळे वावरूंक कुशी व्हरता पूण आनी इन्कार केले. आनी ती पयलेंचे वरणी वर्स्ट सिच्युएशनांत प्रत्येक तांची जिवीत जिवन आसात. कित्याक सोसायटी तांकां ते पळयतात सोसायटी. म्हाका कश्ट जातात हांगा, हांव थंय गेल्यार म्हाका आनी म्हजें हें पुरो चिंताप मागणें हें पुरो जायना. कित्याक म्हळ्यार आमची सोसायटी ती एलाव करिना. असलें चिंताप केदाळा येता मतींत. केदाळा तो फाटीं येता आनी फाटीं येवन नॉर्मल त्याच पयलेंच्या सिच्युएशनाक वेता. त्या खातीर
कोणे ते उतर दिला तांकां बरेपण केलं जाल्लें जिजूची महिमा देवाची महिमा तांणी तांच्या जिवितांत पळयली पूण ती प्रत्येक ती त्याच सिच्युएशनांत आसा म्हणटना देवाचे उतर दिल्ल्या मनशाक दूख भोगता वैगी भोगतात ती पूण आमी ते दूख आमी कांय कित्याक दूख भोगचें केदाळा आमकां केदाळा आमकां दूख भोगता आमचे फिलिंग्स काम केल्ले कुठले आमचे फिलिंग्स काम केल्ले कुठले आमकां ते दूख भोगता त्या खातीर आमचे फिलिंग्स कान घेवन आमी देवाचे उतर दिवंक वा असल्या संदर्भान आमी फिलिंग्सा वयर आसा जाल्यार आमकां असले पुरो आमकां चड आनी चड भोगोंक मेळटा त्या खातीर हांगा सांत पावली सांगता तो तुमी आत्म्या प्रमाणे चला तुमच्या मना प्रमाणे फ्लॅशा प्रमाणे चला नाकात हातूंय तेय आसा कित्याक म्हळ्यार आमी केदां आमच्या फिलिंग्सांनी आमी खंयचीय डिसिशन करता वा आमी कितेंय आमी करूंक वता तांकां कश्ट आसात तांकां हेल्प करया फिलिंग्सा वयर केल्यार ते रॉंग आनी ताचे रिजल्टय रॉंग येता सो त्या खातीर आमकां कितें देवाच्या उतरांत कितें आसा हर एक आमकां हे देवाचें उतर आमकां आत्मीक जाल्ल्यान ते आत्म्याक गटाय सोड न्हू आमच्या कुडीक गटाय न्हय कुडीक ताचे वरवीं आमकां आशिर्वादां वळटा सोड न्हू आमकां देवाचें उतर आत्मीक कान प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज प्रेज गॉड गॉड थँक यू जीसस थँक यू जीसस ओके आमी 1 पीटर 5:10 काडया पूण तुमकां जेजू क्रिस्तांतय सस्नाचे महिमेक आपोवणे दिल्लो देव सर कृपेचो दातार थोडो काळ तुमी कश्ट सोंसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां थीर आनी घट करून स्थापीत करतलो प्रेज गॉड पूण तुमकां जेजू क्रिस्त थंय ससनाच्या महिमेक आपोवणे दिलो आमकां हर एकल्याक आपोवणे दिला पूण ते आपोवणे आमी स्विकार केला गी आमकां खंयच्या रितीन आपोवणे दिलां ते आमकां गुर्तना त्या खातीर लोकांक शुभ वार्ता ते गुड न्यूज ते कान घेवंक कश्ट मारतात तुमकां जेजू क्रिस्त थंय ससनाच्या महिमेक आपोवणे दिल्लो देव सर्व कृपेचो दातार त्या खातीर हांगा आमी कृपेच्या काळार आसा जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां ती कृपा व्हडल्या आनी त्या कृपेच्या काळार आमी आसा पूण आमकां कृपेच्या काळार कश्ट ना म्हणून नात आमकां येतात कृपा म्हळ्यार खाली आमी कंटिन्यू आमी बारी वाऱ्यार आसचे आमकां कांय समस्या येनात तशें न्हय आमकां हे आमचे प्रोसेस आसात पूण हांव केदाळा ह्या कृपेच्या काळार आनी कृपा हांव अनुभव करता जाल्यार म्हजे थंय कितें कश्ट म्हाका आसात असले समस्या येतात केदाळा म्हजें मन त्या समस्या वयर आसना देवान दिल्ल्या त्या कृपे वयर आसता जेजू क्रिस्तान म्हाका कितें केलां म्हजे खातीर कितें केलां म्हजो फोकस ताचे वयर आसता त्या खातीर हांव कृपा अनुभव करनासता थोडो काळ तुमी कश्ट सोंसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां थीर आनी घट ताचे वरवीं चड आमी घट जावन आमी प्रत्येक आमी एक स्ट्रॉंग मनीस जावन रावता म्हणटा हांगा तुमकां नव्यान समाधान दितलो प्रत्येक समाधान दितलो आनी तुमकां थीर आनी घट करून स्थापीत करतलो म्हणटा पयलेंचे आमी ते चिंतून प्रत्येक आमी तेंत गेल्यार आमकां खंडीत जावन तेंत येता आतां थोडे फावटी आमी मिनिस्टर गेल्ले जाल्यार म्हणटात आमी आतां तुमी इतलें बरो सांगलें पूण आमी केल्लीं पथकां आसात न्हय
ಎಂತ ಸೈತಾನ ಎಂತ मोतींत घालता आनी त्या मनशाक थंयच्यान उठोवंक दिना. पूण हांव केदाळा हे गुड न्यूज कान घेता. जेजून म्हजे खातीर केलां. म्हाका कितें हांव म्हजो फोकस आतां जेजू वयर आनी जेजून म्हजे खातीर केलां म्हूण हांव केदाळा कान घेतां आनी हांव जेजू प्रमाणे जेजूचे नितीवंतपणा प्रमाणे हांव चलतां. हांव पथकां करूंक वचना. ताच्या बदलाक म्हजें जिवीत नव्यान जावन हांव एक जेजून दाखयल्ल्या वाटेर त्या उजवाडांत हांव चलोवन म्हजें जिवीत म्हजें हर एक मेटांनी तें आशिर्वादाचें जिवीत जावन बदलता. केदाळा हांव प्रत्येक तें म्हजें पथकां आसा हांव आदल्यान असो आसलो, पयलें आसलो, हांव अशें केल्लें म्हणून हांव प्रत्येक चिंता जाल्यार हांगा म्हजें मन नवें जावना म्हणून अर्थ. ती नव्यान हांवें ती जेजूची शुभ व्हरता, हांवें ती कान घेवना म्हणून अर्थ. त्या खातीर हांगा म्हणटा तुमकां थीर आनी घट करून स्थापीत करतलो तो. केदाळा हांव त्या प्रमाणे म्हजी चिंता बदलीचे. हांव प्रत्येक संवसाराच्या रितीन हांव म्हजे फिलिंग्सा वयरच म्हज्या सेन्सेसा 5 सेन्सेसा वयरच हांव म्हजें जीवन चलयतां जाल्यार तें म्हाका ताचेर हांव भायर येवंक जायना जाल्यार तें म्हाका देवान बसयल्लें तें कृपेचें जिवीत जेजू क्रिस्ता मार्फत म्हाका तें लाभचें जिवीत हांव अनुभव करूंक जाय. जॉन 10:20 काडया आमी. प्रेज गॉड. तांचे मदले सबार ताका देंवचार लागला. ताची मोत फिरवल्या. ताका कित्याक तुमी कान दितात अशें म्हणाले. प्रेज गॉड. पळया अशेंच आमकांय जाता. केदाळा पळयल्यार हे म्हणटात देवाचें उतार खाले उलयल्यार त्या मनशा कडेन देवाचें. त्या खातीर आमकां मेळचे मनीस पयले सभा केदाळा रेग्युलर मेळून आसले मनीस आमचे तावन आमकां पळयल्यार पयस येतात. म्हळ्यार कित्याक तांचें जिवीत संवसारी रितीरूच आसा. आमचें जिवीत तें बदललां. त्या खातीर तांकां तें जिवीत आतां हे नव्यानच दिसता आनी ह्या संवसाराचें न्हय म्हणूनच दिसता. हे खाले उलयतात. आदीं तावन नासलें पयलें तावन करनासलें. आमचे समासांनी आमचे पुर्वज नासले आमचे पुर्वज जियोनात हे अशें अलें चिंताप येता. त्या खातीर जेजू की यंत जालें हांगा तांचे मदले सबार जण ताका देंवचार लागला. ताची मत फिरवल्या म्हणटा. ताका कित्याक तुमी कान दितात अशें म्हणाले. अशें केदाळा ती बरी खबर ही म्हळ्यार आमचे नियमां पाळटना ते आमकां एक अशें करिनाका तशें करिनाका म्हणून आसा वय त्या नियमान. सो अशें केल्यार म्हाका हें जाता. पूण थंय तांकां ताची नियमां पाळले वरवीं ते देवाक मानवतात म्हणून ते चिंतात. पूण नियमांतले 1.1% पाळिना जाल्यार नियमशास्त्राच्या शिरापा येता म्हणून तांकां ती समजून येना. त्या खातीर जेजून सांगलें. जेजून त्या खातीर ताणें संपूर्ण केलें नियमशास्त्र. आतां हांव जेजूक पळयतां. जेजू वयर म्हजो फोकस करतां. जेजून शिकयल्ल्या त्या शिकवणे वयर म्हजें जिवीत हाडटां. म्हजें चिंता पडटा. त्या दाळा हांव बदलतां आनी त्या दाळा हांव जेजूच्या नितीवंतपणांत चलचो एक मनीस जाता. त्या दाळा हांव त्या नियमशास्त्रा वयर म्हजें गामान दिना. हांव चड आनी चड जेजून केल्ल्या कार्या वयर हांव म्हजें गामान दिल्ल्यान म्हजे थंय देवाची कृपेचो खाळवो हांव अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड.
थँक्यू जीसस. जॉन 16:33 काढूया आम्ही. मुझे ते तुमका समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारान तुमकां कंत बेजारे आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेला. प्रेज गॉड. आता हांगा देवाचे उतर म्हणटा. आता म्हळ्यार थोडे चिंतात आमी देवाच्या उतरांत गेल्या उपरांत आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आता ताचे जिवीत त्या ब्रदराचें बरें आसा गे, आनी तें कुटुंबाचें बारी बरें आसा, म्हजें बरें आसा म्हणून, बरें आसतलें म्हणून. पूण हांगा देवाच्या उतरांत आयल्या उपरांत कंत बेजाराई कश्ट हे नांत म्हणून ना, हे येतातच. पूण हांव केदाळा हांव ताचेर जिजूचेर कंटिन्यू हांव म्हजो फोकस दवरना मुखार वेता जाल्यार मात्र हाचेर जैत व्हरूंक जाता. जिजून तेंत केलें. जिजूक हर एका मेटांनी अडकळ येताली, हर एका मेटांनी ताका आयल्यात. त्या खातीर थोडे कडेन सांगलां जिजून सतमानतेले अंक म्हणून. कोण जिजून सांगिल्लें कितें तें सत मानल्यात तांकां थोडे बोटी ताणें टिचींग दिल्ले बरी सांगलां. हांगा त्या खातीर म्हणटा म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारान तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच. त्या खातीर देवाच्या उतरांत गेल्ले कुठले हांव संवसारान चड कश्ट येवंकी आसा. कित्याक संवसारान तेंपार जियेचो मनीस देवाच्या उतरांत गेल्ले कुडले ताच्या कुटुंबांत आवून ताका पयले समस्या येतात, अडकळी येतात. ताचे उपरांत ताच्या शेजाऱ्यांत आवून अशें सोसायटीत आवून हे आसचेच. आनी ताका त्या एका मनशाक देवाच्या उतरांत आयिल्ल्या मनशाक एक सेपरेशन बगूंक आसा, तो एकसूरपणी बगूंक आसा. पूण त्या वेळार तो कितल्या तिरासाण्यान रावता आनी त्या वेळार तो कितले मुखार वेता त्या दाळा मात्र संवसाराचेर जैत व्हरता. जिजून अशेंत केलें. आतां जिजूक लास्टाक जिजूचे सगळे कोण आसले? कितको लोक हारी हारीन येवसो लोक, बरेपण जोडिल्लो लोक जिजूक धरले ते दाळा लोक खंय गेलो? शिस बियान गेले वैगी तेच मासलीधरच्या तांच्या व्याप्तीक पाठी येता गेल्ले. अशेंत जाता. आनी आमी चिंतचे नाका देवाच्या उतरांत आयिल्ले कुडले बारी इजी आसा, आमचे जिवीत बारी बरें आसा. वै खंडीत बरें आसा. आमचे आत्मीक रितीचो आनंद तो खंडीत आमी भोगता. आनी आमकां केदाळाई आमकां भिरांत म्हणली ना. हे दोन संगती आमी अनुभव करता. खंयच्या सिच्युएशनांत आमी भियेना. आमकां मुस्तळ सिच्युएशनां येतात भियोंक करूंक, पूण आमी भियेना. केदाळ हांव हें करता म्हळ्यार हांव कंटिन्यू रावता. त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा बी कंटिन्यू इन द वर्ड. आमी कंटिन्यू नासतना आमी जस्ट इन अँड आउट केल्यार आमी खंयच्यात येना. आमी ताचे वरवीं वस्ट जाता. संवसारान तुमकां कंत बेजार आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. कशें जिजून जैत वेलां. ताणें कितलें सोंसलां आसतलें त्या वेळार. सगळो संवसार सगळो लोक नियमशास्त्रार आसतना हांगा कृपेच्या खालाची शिकवण दितना ताणें कितलें सोंसलां आसतलें. थोडे राती ताची शिकवण आयकूंक निकोदेमस आसलो. दिसाक ताका पळयतात म्हणून तो जेजूची शिकवण राती आयकूंक येतालो.
पूण थोडे खाण गेल्ले ते तांचे जिवीत बऱ्याक गेलां. पूण खाण घेनातल्यांक ते तशेंच उरले. आनी आमी पळोवंक गेल्यार मैजेच्या टायमार तशेंच देवान दिल्ल्या प्रॉमिसाक कशें जालें ते 12 कुळयेचे एक एक मनशाक ताणें मैजेन इस्रायल गांवक पळोवन येया म्हणून धाडलें. पूण ते दाळाक कशें जालें, फाटीं येवन ते काले उसारले, दोग सोडून पळय गी. प्रेज गॉड, Praise God. प्रेज गॉड. ऐकता गी? वय ऐकता. ऐकता, ओके. तशें आमच्या जिवनांत जाता. आमी समस्यांनी आसतना नाजाल्यार देवाच्या उतरांत मनीस आयल्या उपरांत ताका समस्या मेळ्ळ्यार ताका खबर येवन सांगूंक जाता, अरे तूं पयलें समा आसुल्लोय, आतां पळय तुजी परिस्थिती. सांगतात गी ना लोक. सांगता. ते जाल्यार कालें जाता. हांव थंय तिरासान सांबाळना जाल्यार हांव कालें जाता. आमकांय तशेंच जाल्लें. हांव मेकेदार देवाच्या ह्या शिकवण्यांत आयले. हांव शिकवण्यांत आयिल्ले कुडले आमकांय मस्त ऑपोजिशन आयलें. आमचे सोडून गेल्यात ते, आमचे तावन भायर गेल्यात, तशें जालां अशें जालां म्हणून आमकां थोड्यांनी मस्त जाणांनी विचारलें. पूण आमी धैर्य सोडून आमकां गुत्त आसा आमी कितें करनासा म्हणून. सो त्या वेळार आमी कशें घट्ट रावले. आतां आमचे थंय लोक प्रत्येक तेंत हे तशें कांय ना म्हणून तांकां आतां कळ्ळें. लोकांक कालें जायचे, लोकांक जाय जे वो मनीस कितें करता, तो मनीस कितें करता तशें. पूण हांगा देवाचें उतर अशें कालें म्हणटा. देवाचें उतर कशें आसा, आमी देवाच्या उतरार आमी तिरासान रावल्यार आनी देवा थंय आमचे संबंध रिलेशन आमकां चड आसा म्हणून आमकां खंडीत गुत्त आसा. आनी आमी मुखार गेल्यार आमी आत्मीक रितीचे आमी रिलेशनशिपा वयर आमी खंडीत आमी आनंद भोगतावंत. आमी खंयच्या कारणां की आमी ते उणेपण आमी बगिना. आमच्या दोळ्यांक दिसूंक पुरो आमकां उणेपण, कानांत आयकोंक पुरो आमकां समस्या, आमच्या विशयांत नाना खबरो जावंक पुरो कांय वडना. पूण आमी कितें करता आसा आमकां गुत्त आसल्यान आमकां हातूं देवाचें एक देव आमकां केदाळे म्हणटा सबार उतरांद्वारे तो आमकां भियेनाका म्हणून जिजूनी एंत उतर म्हणून. सो आमकां संवसार आमकां भंय हाडटा संवसाराच्या संगतींनी, पूण देवाचें उतार आमकां धैर्य हाडटा. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. मॅथ्यू 5:11-12 काडया. म्हजे पासोतो तुमकां आत्मान सोसूंक, दगदणी बगूंक आनी सर तराची घडपां करून तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितलीं भागी. प्रेज गॉड. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राजान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदीं आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हांगा पळय, म्हजे पसत तुमकां कोणा पसत? जेजू पासत. जेजू पसत. तरी पयलें उतर हांगा सांगलें तशेंच वय गी. संवसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार आमकां जॉन 15:18 म्हणटा, संवसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुमच्या की पयलें मुजो ताणें द्वेष केला म्हणून उगडास दवरा. आतां हांगा सेम तशेंच म्हजे पसत तुमकां आत्मान सोसूंक, दगदोनी बगूंक आनी सर तरांची घडपां करून तुमचेर आड उलयतात ते आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. त्या खातीर जेजू क्लियर करता,
मुझे सांगात पण आमची म्हळ्यार तितलं इझी ना म्हणून तुम्ही चिंती नाकात तुमकां ते म्हणून ते उलयल्ले म्हाका सोंड सोडा तुम्ही म्हजे वयर सोंड सोडा तुम्ही ते चिंचे नाका तुमकां अपमान केलो तुमकां नाका जाल्ले उलयले वा तुमच्या विशयांत ते गडपां केली वा तुमच्यो खबरो केल्यो ते तुम्ही चिंचे नाका ते म्हाका सोडा ते म्हाका केला म्हूण चिंता हे हांव केदाळा चिंतीचे जाल्यार म्हजो फोकस जिजू वयर आसा जाल्यार मात आणि ह्या उतराची समजून आसा त्या खातीर थंय देवाचें उतर वसय 4:6 जानवाच्या अभाव लागून म्हजी परजेस नाश जाता म्हणटा कित्याक आमकां देवाचें उतर गुर्तू ना त्या खातीर आमचें मन आमी दुखोवन कान घेता आणि आमी फिलिंग्सा वयर आमी वेता आणि ते उलोवणें आमकां आमकां मस्त बेजाराय आनी दूख हाडटा हय पुरो आमी आयकल्यार आमकां आनीकी प्रमोशन हांगा म्हणटा त्या खातीर हांगा म्हणटा सिदा ते आयकूंक मेळा जाल्यार तुमी कितली भागी म्हणटा पळय की न्हय आमी भागी घेयना बागीस पूण आमकां सोंसूंक बारीक कश्ट मारतात वय गी आमकां आयकता न्हू म्हजी तांणी खबरो थोडी आसात आमकां थोडी सांगतात म्हज्या विशयान इतले उलयतात ती म्हाका मस्त सतायतात म्हाका दुखयतात म्हाका तें करतात म्हाका हें करतात ताका तूं खालें करताय लास्ट टायम ब्रदर एक आमच्या हातू केदाळा रेट्रिटान ती म्हणटाली म्हळ्यार ताका देवाच्या उतराची समजून ना त्याच्या डोळ्याक सो ताणें म्हणलें आसा हांवें तांकां खालें देव तांकां शिक्षा दिवं दी म्हणून मागलां कित्याक म्हळ्यार आमकां गुर्तू ना आमकां केदाळा आत्मान सोंसूंक मेळटा ते आमचें प्रमोशन म्हणून आमकां गुर्तू ना आमी चिंता ते आमकां ते ताणें दुखयलें आमकां ते बारी पाड जालें आनी ताणें म्हाका पाड उतर उलयलें म्हजें नांव पाड केलें म्हाका बारी सोंसूंक जालें ना म्हणून म्हाकाच हांवें प्रत्येक दुखोवचें आनी कितलीं वर्सां गेल्यार ते म्हज्या मतींत आसता ह्या टायपार म्हजें चिंतप आसा त्या खातीर आमचें मन आमी बदलूं ना हांगा त्या खातीर जिजू म्हणटा म्हजे पासत तुमकां आत्मान सोंसूंक दगतनी बगूंक आनी सर तरांचें घडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी प्रेज गॉड त्या खातीर आमी कालें गरजे हांगा नेक्स्ट वर्स आमकां म्हणटा संतोष संतोष आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा तुमचे आदी आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यांत त्या खातीर हे प्रोसेस संवसारांत आसात ना म्हणून कांय ना देवाच्या उतरांत आयिल्ले कुठले पुरा निट्ट वाट म्हणून ना बरी कश्ट आसातच घडये घडये येवचेत हरी एका संगतीने आसचेत त्या खातीर आमी कश्ट आयले म्हणून आमी फाटी रावले नाजाल्यार दगदोनी आयले म्हणून आमी पयस गेले केदाळ आमचें मिशन काम करना देव आमकां देवाची सिस्टमच दुसरी संवसाराची सिस्टम नाही ती आमकां आमच्या 5 सेन्सस आमकां तेच हे म्हाका ताणें दुखयलें हें येता म्हज्या मतींत पूण देवाची सिस्टम कालें म्हणटा संतोष आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा तुमचे आदी असल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिलें आमचो फोकस आमकां एंड रिजल्ट कळाचे
एंड रिझल्ट आमकां कळटा जाल्यार आमी खंयच्या की आमी भियेना, आमी खंयच्या की आमी दुखोवन कान घेना, खंयच्या की आमी आनी गालय जायना. आडकळी येतात, आडकळीक आमी खाय करूंक जायना. सो त्या खातीर आमी आमचो फोकस जेजू वयर आमी आसा जाल्यार जेजून आमकां कितें शिकयलां त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मुखार येयल्यार त्या वेळा मात्र आमकां आमी संतोष पावोंक जाता, उल्हास पावोंक जाता आनी आमचो फोकस आमचे नेक्स्ट आमच्या उतरोवणी कशी म्हणून आमकां पयल्यांत कळटा. कशें पळय आमी क्रिकेट मॅच पयलें पळोवन हायलायट पळयतना कशें जाता आमकां, तशेंच आमकां गोत्त आसता एंड रिझल्ट. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. एंड करियांगे सिस्टर. Praise God. Praise God. थँक्स गिविंग प्रेयर करा ब्रदर. मागीर एक 5 मिनिटां रोरिंग कर एंड कर. ओके. मोगळा बापा, अर्गां तुका दिता बापा. आयच्या दिसा पासून बापा तुवें आमकां कितें सांगूंक आशिल्लोय बापा. तुझ्या पवित्रत्म्याद्वारे त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा सबार संती तुवें आमकां तुझ्या पवित्रत्म्याद्वारे सांगले बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. आमच्या जिवितांत आमकां सबार कश्ट येवंक येतात म्हणून तुवें सांगलें जाल्यार आमी केदाळा तुज्या सांगातपणांत आनी तुजे थंय आमचो फोकस आमी दवरता आनी तुज्या उतरा वयर आमी केदाळा आमी तिरासान दवरून आमचें जिवीत मुखार व्हरता. केदाळा आमकां कितेंच उणेपण नासतना आमी तुजे सांगातपणाचो आनी तुजो मोगाचो अनुभव करूंक आमकां जाता बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन. आमेन. Amen. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. हाला रा 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 हाला हाला रा 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 वाला ला 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 रा 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 रा. हालेलुया. हालेलुया. शिबरा bara 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 ha ha a a a a a a o o o o o o o o o Oh, 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 Praise oh, God. oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hallelujah. Oh, 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 oh. Hallelujah. Ra 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 ra. Oh, 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 oh. Oh, 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 Hallelujah.